नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता आनी सकाळच्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दिवचलचो विकास करपाच्या नजरेन पावलां मारपाचे देवेंद्र फडणवीसाचे उतर, सभेक व्हडलो प्रतिसाद। तृणमूल घालता गोंयकारां मदीं फूट पक्षांत प्रवेश करपाचे सोडपाची दिली रेजिनाल्डान कारणां। भाजपान हळदोण्या मतदारसंघाची केली ना कांयच उदरगत, किरण कानोळकराचो आरोप। बाणावले बदल जाय, आम आदमी पक्षाच्या वेन्झी विएगासान घेतली आदलो मंत्री मॉन्त क्रुजाची भेट। फुडारात दिवचलेचो विकास कशे तरेन करचो, दिवचलेत आशिल्ल्यो समस्या आनी ताचेर उपाय घेवपाच्या नजरेन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी दिवचले विविध मळावयल्या मानेस्त व्यक्ती तशेंच भाजप कार्यकर्त्यां सयत चर्चा केली। आपण जर डबल इंजिनचं सरकार कंपेअर केलं तर एकेकाळी काँग्रेसने डबल इंजिनचं सरकार होतं, पण त्याही काळात काही मिळालं नाही। आणि आता मात्र जे डबल इंजिनचं सरकार आपल्याला पाहायला मिळत आहे, एकीकडे गोवा सरकारने वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आता ज्या सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजनांचा उल्लेख या ठिकाणी झाला, म्हणजे आज वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक येऊन या ठिकाणी सांगतायत, मग तिकडे आपचे लोक येऊन सांगतायत आम्ही हे करणार आम्ही ते करणार, तृणमूलचे लोक येऊन सांगतात आता तृणमूल आणि मोगोब सोबत आहेत ते येऊन सांगतायत। पण या सगळ्या गोष्टी गोव्यामध्ये मनोहर पर्रीकरांनी कितीतरी आधी केल्या। युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम सारखी परिस्थिती या गोव्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा मनोहरभाईंनी आणली आणि ती भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं कॅरी फॉरवर्ड केली। आज महिला असतील, सिनियर सिटीजन्स असतील, वेगवेगळ्या सेगमेंट करतात किंवा ज्या प्रकारची हेल्थ स्कीम ही गोव्यामध्ये राबवली जाते आणि अगदी खरं तर तुम्ही सांगितलं अख्ख्या देशामध्ये कुठे नाही, दिल्लीतील तशी नाही आहे, बंगालमध्ये नाही, कुठेच नाही, देशात कुठेही अशी स्कीम ही आज राबवली जात नाही आहे जी गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार या ठिकाणी राबवत आहे। तृणमूल काँग्रेस गोंयकारां मदीं फूट घालपाचें राजकारण करता असो आरोप आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला। म्हज्या कार्यकर्त्या सयत तशेंच मतदारसंघातल्या लोकांकडे उलोवप केल्या उपरांत आपणे तृणमूल काँग्रेस पक्ष सोडलो अशें रेजिनाल्ड म्हणटा। हांव एक लोकप्रतिनिधी, ते खातीर लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर हांव राजकारणांत आयला। फुटाफुटीचें राजकारण आपल्याक आवडना अशें तांणी सांगलें। गोमंतक टीव्हीच्या रणनीती ह्या कार्यावळीत तो उलयतालो। They could take up issues and they would be a fight against the BJP in the sense that they had all the infrastructure. They have everything but they are not able to capitalize because all these parties they have a problem, they have an agenda. That agenda creates a difference where people get a chance to get divided. Finally their objective is to divide the people, not to unite the people. That is why I left the Trinamool. When we went out to the party, when we went around with the people said, why don't stay with the Trinamool. You either go independent or you go, because we want you in the assembly. Correct. There is nobody who will take issues the way you are taking issues, Yes. or rather who have taken issues. And in future also we feel that even now people are saying in the assembly that it is only you who is going to take up the issues, nobody else who is going to take up the issues. हळदोणा मतदारसंघाची तशेंच थिवी मतदारसंघाची भाजपान कांयच उदरगत केल्ली ना। हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो हांणी आपल्या कार्यकर्त्यांक जाल्यार भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी आपल्या नातेवाईकांक सरकारी शिरविसेक लायले। मतदारसंघातल्या तरणाट्यांक आनी तेणी कांयच नोकरी दिल्लेली ना, तशेंच उदरगतीची कामांय तांणी केल्ली ना।
दोनूय मतदारसंघात कसलीच कामां जावंक ना असो आरोप किरण कानोळकर हांणी केला. भाजपाचे फुडारी सामान्य मनशाचे न्ही जाल्यार स्वताची उदरगत करतात असो तोमणोय तांणी भाजपाक मारलो. तेंच्यांनी फाटले थिवेन हांवें जी 5 वर्सां राजकारण केल्लें आहा, 5 वर्सां हांवें थिवेन म्हणजे वावर केल्लो आहा हें पळयल्लें आहा आनी 10 वर्सां तेंच्या आमदारान हांगासर केल्लो वावर आहा पळय तो तेंकां खबर आहा. हांगा आमदारान केलां कितें? जॉब दिवप, बाकीच्यो गोश्टी दिवप हे आहा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कांयच ना. ते फक्त रस्ते आनी आतां इलेक्शन येता म्हणून रस्ते केले म्हणून काय ना. पूण हांव कालवे आसत, उसकय आसत, कोस्तोडे आसत, मयडे आसत, हांव पायणी भोंवला. आमी डोर टू डोर कित्याक करता की आमकां त्या भागांतली स्थिती कळपाक जाय. हांव पायणी भोंवला. ह्यो पायणी जावपाक जाय आसल्यो. ह्यो पायणी इंटरलॉकिंग घालून सगळ्यो बारीक बारीक पायणी ते 2 मिटराच्यो लोकांक पयशे अक्षरशः अजुनूय फातरांसून चलोवन येवचें पडटा. सो विकास म्हणटा तो हळड्यान जावंक ना. उरता गजाल जॉबांची. जॉब दिवपाक तो असमर्थ ठरलेलो आहा. जॉब दिला कोणाक तेणी? उसकयच्या सरपंचाच्या चेड्याक. जॉब दिला तेणी उसकयच्या एका पंच मेंबराक. जॉब दिला तेणी बोस्तोडच्या एका पंच मेंबराच्या भावाक PSI केला जो फाटले फावटी कितें तरी महिलाच्या हितून कितें तरी सापडलो आनी सस्पेंड जाल्लो. एका PSI करपाचो हे केल्लो आहा. जॉब दिला तेणी एका पंच मेंबराचे बायलेक. सो सामान्य लोकांक कितें? एका लागून कार्यकर्ते नाराज आहा. आनी दुसरे भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आहा हेणेन कितें केलां? हेणेन तेच्या फुडें वचून कळस काडला. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय अध्यक्षान सदानंद तानावडेन आपल्या भावाच्या चेडवाक अकाउंट ऑफिसर केला जे फ्रेशर आसले. करचें जावचें न्हू अशें न्हू पूण करपाक जाय. आपल्या भावाच्या चेडवाक जॉब दिल्लो आहा. दुसरो आपल्या भयणीक सदानंद तानावडेन आपल्या भयणीच्या जावयांक इंजिनियर केलो. आनी एक थंय हसनाड्यान एक्स सरपंच आहा आनी ती पार्टीचे महिला कमिटीचेर कितें तरी वयर आहा आमीच व्हरोन घातलेली तेन्ना तिच्या जावयांक जॉब गावला. तिच्या चेडवाक जॉब गावला. म्हणजे पंच मेंबर आनी सरपंचांक आनी हांकां पार्टीच्या अध्यक्षांच्याच लोकांची जर कामां जाता जाल्यार आयज BJPच्या सामान्य जे कार्यकर्ते असले, सामान्य जे लोक असले वोट मारपी तांकां दिसले की आपल्याक बाबा काय ना, आपल्याचेर अन्याय जाला. आमची भुरगीं शिकल्या, आमची भुरगीं हेंच्या भुरग्यांहून सुबेज शिकल्या तरी आसतना आमकां जॉब ना. सो जॉब हे पार्टेन आनी बाकीचे जॉब पळय आसले ते तेंच्यांनी विकले असो म्हणून तेंचो पणजेचो आमदार सांगतालो फाटले फावटी. तेंचेच आमदार सांगतात. सो लोकांक आयज कळोन चुकलेले आहा ही भारतीय जनता पार्टी ही सामान्याचे हित करपाक लागून ना, कार्यकर्त्याचे हित करपाक लागून ना, वोटराचे हित करपाक लागून ना, हे स्वताची उदरगत करपाक लागून येयल्या. तेका लागून भारतीय जनता पार्टीचे थिवेन आसात, अल्टाड्यान आसात किंवा गोंयभर आसात हे कार्यकर्ते तेंच्या पासून पयस वचत रावल्या. दुसरो तेंच्यांनी जो बाणावले मतदारसंघात बदल जाय अशें आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वेन्झी विएगासान सांगला. उदरगती खातीर आपणे बाणावलेचो आमदार मॉन्त क्रूज हाचो आशिर्वाद घेवन बदला खातीर मुखार सरलो. मॉन्त क्रूजाच्या कार्यकाळात मडगांवचो बांदिल्लो स्टेडियम मोडून पडटालो अशें चर्चिल आलेमान म्हणिल्लें. 33 वर्सां जालीं मडगांव स्टेडियम बरो आसा अशें वेन्झी विएगासान सांगला. त्या काळार भ्रश्टाचार कमी आनी कामाय बरी जाताली अशेंय वेन्झीन म्हटलें. पूण आज आमी पॉलिटिक्स म्हणटाय तें कितें तें म्हाका सदां आमगे मॉन्त द क्रूज बाबा वयल्यान वी हॅव टू लर्न. ही इज एन आयडल ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स. ही इज एन आयडल ऑफ क्वालिटी पॉलिटिक्स. ही इज एन आयडल ऑफ पॉलिटिक्स विथ अकाउंटेबिलिटी विथ टायम. We could see the Fatorda Stadium today, which is still standing there. In 1989, this project was executed. 6 महिन्यांनी वो project घडून हाडलेलो and it is still standing there today. Today we see that ह्या प्रोजेक्टाचो जो मेंटेनन्स आहा 89 आसून 33 years जाली, कांयच मेंटेनन्स ह्या प्रोजेक्टा अजून पसून केलो ना आनी तो प्रोजेक्ट आहा तेसोच it is there. It is sad to say we had our same politicians who are here, Chachil Alemao, and who had made a comment की तो स्टेडियम थोड्याच म्हयन्यांनी मोटलो आनी पाड जातो म्हणून. तो स्टेडियम आज पसून एक मेंटेनन्स कोणाचो आहा.
आनी तेज बारा वयले पॉलिटिशियन अजून कंटिन्यू कोत्ताय पूण तेम एकूय क्वॉलिटी यूज केलो ना. म्हापशा पुलिसांनी हळदोणेचो विजय विष्णू गांवकर आणि ताचो चलो रुद्राक्ष गांवकर बेपत्ता जाल्याची काल कागाळ नोंद केल्ली. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण दनपारां 3:30 वरांचेर विजय गांवकाराची घरकान्न कामावयल्यान घरा आयली तेन्ना ताका घरार आपलो पूत घरांत नाशिल्ल्याचें कळ्ळें. ताका लागून तांच्या घरच्यांनी ताचो सोद घेतलो. सांजे वेळार कालवी पुलाच्या मदोगात तांची GA03 J9238 नंबराची दुचाकी मेळ्ळी. पुलाच्या धडेर दोगांची जोती आणि उदकाची एक बाटली मेळ्ळी. पोलिसांनी थळाव्या खासगी बोट धन्याच्या आदारान न्हंयेत सोद मोहीम हातात घेतली. काल दनपारां बेपत्ता आशिल्ल्या बापायचो सोद लागला. पुताचो सोद घेवप चालू आसा. बेरोजगारीक विटून विजय गांवकारान पुता वांगडा आत्महत्या केल्याचो दुबाव पोलिसांनी उक्तायला. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून शेनवारा 6 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाला. 4,451 चाचणे उपरांत 472 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 1,219 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.30% अशें आसा. शेनवारा उपचारा खातीर 25 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 15 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 5,215 सक्रिय दुयेंती आसात. शेनवारा 447 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले. पणजेची बँक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच काल बंद आशिल्ल्यान खूब लोकांची गैरसोय जाली. बँक बंद आसपाचें कारण विचारल्यार सगळो स्टाफ इलेक्शन ड्युटीचेर आशिल्ल्याचें कळोन आयलें. बँक बंद आशिल्ल्यान पणजेचे रहिवासी डॉक्टर अजय वैद हांची बरीच धानर जाल्ल्यान तांच्यांनी आपली तिडक उक्तायली. बँक ऑफ महाराष्ट्राची पणजी ब्रांच पळय आसा MG रोडाचेर थंय सकाळीं 10:15 कितें तरी हांव गेल्लो. अतिशय म्हत्वाचें काम आशिल्लें. थंय वचत जाल्यार ते शटर बंद आनी ताणें नोटीस लायल्या भायर की बँकेचो स्टाफ इलेक्शन ड्युटीचेर आसा म्हणून बँक टेम्पररी क्लोज्ड. टेम्पररी क्लोज्ड म्हणजे फक्त आज बंद काय इलेक्शन जायसर बंद तें बरोवं ना. ताका लागून कळना आनी 4 जण येवन गेले थंय. प्रत्येक जण खंयच्यान आयिल्लो तें नकळो. लोक पयसच्यान येतात आनी कोणाक पळय कामां आसता न्ही. इतले दीस गव्हर्मेंट सर्वंट इलेक्शन ड्युटीचेर आसताले. मागीर टिचर इलेक्शन ड्युटीचेर येवपाक लागले. आतां बँकेतलो स्टाफूय इलेक्शन ड्युटीचेर जाल्यार वचपाक लागलो आनी 7-7 दीस जाले बँको बंद जावपाक लागल्यो जाल्यार त्रास जातले. बरें बँकेन एकटोच मनीस नासता न्ही. बँकेन 7-8 जण आसता. एक 2 जण इलेक्शन ड्युटीचेर गेल्यार बाकीच्यांनी काम करूंक येता न्ही. सगळो स्टाफ एका ब्रांचींतलो व्हरप आनी तो पणजे शहरांतल्या सारक्या मेन ब्रांचींतल्यान व्हरप हें बरोबर न्ही अशें दिसता म्हाका. विचार करूंक जाय हेजेर कोणें तरी. ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत हांवूच जिखतलों असो विश्वास चर्चिल आलेमांव हांणी व्यक्त केला. म्हज्या आड जे उबे रावल्यात ते ह्यान पयलीं लेगीत म्हाजेर कोत्र आशिल्ले ते खातीर ही वेंचणूक लडटना लेगीत म्हाजेर ताचो कांयच परिणाम जावचो ना अशें बाणावलीचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी व्यक्त केलें. गोमंतक टीव्हीच्या रणनिती ह्या कार्यावळीत तो उलयतालो. येताय पार्ट्यो आनी जाताय पळय तितलेच एक्को म्हूण चॅलेंज करा ताजे चर्चिला म्हूण आमचोय चर्चिलाचे मरे एक सारको एक हें आहा एक सेक्टर आहा तो सदांचोच पिंटू म्हणटो तो रेजिनाल्ड म्हणटो. त्याक पयलीं रेजिनाल्डा म्हणटा काय इलेक्ट करपी हांव आनी सियाब आयक मागीर तुगेलो तें सारकें हें तें हाय आसा तें कोण तें आर्किटेक्ट तें तेच संसार चलता. तेज्या आर्किटेक्ट म्हणून कितें आसता 5-6 भाशा आसताय ABCDE. ई आहा तो आर्किटेक्ट म्हणजे काम करता. ए आहा तो आर्किटेक्टान काम करना तें आपण सांगत तेंच जावपा तें तसो तें. सो तें आहा तुगेलें कोण तें तेच कोण तें लायला. मागीर तुगेलें
आयक मागीर तुगेलो तो एक रोडनी म्हणटा हिंगाचो तो आहलो आम आदमी हें रॉयल म्हणटा आम आदमी आहलें आनी कितें आहा तें म्हणजे सगळे पळय आहा एपट सगळे आहा तो ग्रूप आतां एक जाला कळ्ळें न्हू हो सदां ग्रूप म्हणजे कोण मरे बाबा ताका सदां तरी म्हणजे तरी ट्राय कोताय तें करीत रावचें मरे हांव म्हज्या लोकांचेर विस्वास आसता जेजूचेर विस्वास आसता मिनी जेजूचेर विस्वास आसता वालांगाण साहेबाचेर विस्वास आसता आनी म्हगे कितें आहा तें लोक म्हाका वोट घालतलो म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना फाटल्या 20 वर्सां सावन म्हापशेची कांयच उदरगत जाल्ली ना थळाव्या आमदारान म्हापशेच्या उदरगती खातीर कांयच काम केल्लें ना असो आरोप शिवसेना पक्षाचे फुडारी आनी म्हापशेचे उमेदवार जितेश कामतीन केला ह्या वेळार तांणी म्हापशाची कशी बाबत परिस्थिती जाला हें सांगलें म्हापसा बद्दल म्हापसा आमी जर पळयत जाल्यार फाटली 25 वर्सां कांयच विकास जावना आयचो जो म्हणजे आतां माजी आमदार तो आनी आयचो भाजपाचो उमेदवार जोशवा डिसोजा हाणें पयरूच एक वक्तव्य केल्लें की आपणें खंय म्हापशेच्या लोकांक विचारलें कशा प्रकारचे डेव्हलपमेंट तुमकां जाय जाल्यार ते म्हणटा की म्हापशान सगळें आसा आतां हे हास्यास्पद म्हणजे हाजेरूच कळटा की ताका विजनूच ना ताका खबरूच ना म्हापशान कितें कितें गोश्टी जाय पूण म्हजें तशें ना म्हाका खबर आसा की म्हापशान कितें कितें गोश्टी जाय कारण हांवें हाज्या पयलीं लढो दिल्लो आसा जशें कुचेले ग्रावंड जो ओपन ग्रावंड म्हापशान आज एकूय ओपन ग्रावंड ना खुलें मैदान ना ताज्या खातीर हांवें लढो दिल्लो आसा तारीची नदी जी प्रदुशीत जाल्ली आसा आनी तातूंत आमी गणेश मुर्ती विसर्जीत करता तसल्या उदकान घाण उदकान ती पवित्र करूंक जाय ती साफ करूंक जाय हाज्या खातीर जो लढो आमी दिल्लो त्या लढ्यांनी हांव आशिल्लो रविंद्र भवना खातीर आमी खूब पयलीं एक लढो उबारिल्लो त्या लढ्यांनी हांव आशिल्लो असो विविध स्तरार म्हापशान आवाज उठोवपा खातीर हांवें सदांच प्रयत्न केल्लो आसा आनी कुचेले जर ग्रावंडाचो विशय धरत जाल्यार तो प्रयत्न आमचो यशस्वी जाल्लो आसा की तांणी थंय प्लॉट करपाचो जो घाट घाल्लो थोड्या लोकांनी तो आमी थंय आडोवन दवरलो आनी आज तो खुले मैदान ह्या लोकांक खातीर ओपन आसा लुझोफोनिया जेन्ना गेम्स जावपाचे आशिल्लो तेन्ना पेड्यांनूय तशें जाल्लें मागीर ते थंय जे हे आसा ट्रॅक आसा चलपा खातीर तो बंद केल्लो तो हांवें वचून तेन्ना ओपन करून दाखयलो आनी तेन्नाच्यान लोकांक थंय वॉकिंग करूंक मेळटा काँग्रेसीन सदांच म्हाकाच टार्गेट केलो हेर काँग्रेसीचे फुडारी जेन्ना पक्ष सोडून गेले तेन्ना तांकां टार्गेट कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आलेक्स रेजिनाल्डान केलो काँग्रेसीन बाबूश मोन्सेरातीक सुद्दां टिकेट दिल्ली तेन्ना तो खंय पार्टीन रावलो काँग्रेसीन ताका कित्याक टार्गेट केलो ना हांवें जेन्ना पक्ष सोडलो तेन्ना मात मोठ्यो मोठ्यो तांणी बसका घेतल्यो असो आरोप रेजिनाल्डान केलो काँग्रेसी कडेन वेंचणुकेच्या मैदानात कशें देंवपाची ताची रणनिती ना हे विशीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवन लेगीत तांणी कांयच केल्लें ना आनी ते खातीरूच आपणे पक्ष सोडला अशें रेजिनाल्डान म्हटलां गोमंतक टीव्हीच्या रणनिती कार्यावळीत तो उलयतालो आमी पार्टी आसले तेन्ना पार्टींत कॅम्पेन मॅनेजर आहलो मागीर म्हाका तेणी हें दिलें एक्टींग प्रेजिडेंट दिलो आतां कांय चलनासलो थिंगा सिस्टम हे भाशेन आहलेली की कॅम्पेन आमगेली तयारी जायनासली आमगेली युती जावं टू फायट द BJP एक प्रोग्राम करपाचो कांय आमगेली हें ना प्लॅन ना कांय ना दे वर ओन्ली बँकींग ऑन people would just vote for them. So it is not possible. So I told them, do something. They were not listening. So finally we took a decision to join the TMC. So that all those things boiled up and the people's demand. People want work. End of the day, people want work. How long can people tolerate no work being done? I was in the opposition for no fault of mine. People gave a mandate, big mandate of 17 MLAs. Yes. First one left, then 2 left, then 10 left. No, nothing, not even one single meeting. Yes. But when I left the party, they had a meeting against me. Target only me. Yes. As so will target. I don't understand why I have been made the target so much. When so many people have left the parties, have joined new parties, have changed switch sides, even on the day of the ticket have joined another party.
big leaders. ना ते म्हणटात की तुका तिकेट दिला आनी तूं गेलो. Is there no other example who gave ticket? I'll take name only of Babush Mansarat. Ticket was given, he left. So many others. I don't want to name anybody. 180 वर्साच्यो मोडी लिपींतले दस्तावेज श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्यो पोर्तुगेज आणि मराठी दस्तावेजांचे डिजिटलायझेशन करून नोटरायझेशन केल्या सारंगी नावाचे दस्तावेज आयज रोहित फळगांवकर हांच्या हस्तुकी लोकार्पण जाले. ह्या वेळार अध्यक्ष शांताजी नायक गांवकार तेच प्रमाण प्राचार्य डॉक्टर मनोज कामत आणि हेर समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. आमी आमचीच संस्कृती काबार करता ती जपून दवरपाची खूब गरज आसा अशें रोहित फळगांवकारान सांगले. पूण जेन्ना तांकां सजेशन दिलें गेलें की हे तुमी सांबाळून दवरात ते ताजेर तारीख आसा ही म्हत्वाची, तेन्ना असो तरेचो एक एटिट्यूड आयलो, कपडो तो पाड घातलो तो तुका जाय आनी तूं दोन म्हण कितें करतलो. जेन्ना आमी भारतीय लोक इतिहासा कडेन अशे नजरेन जेन्ना पळयतात तेन्ना तो घातक आसता आपल्याच संस्कृती खातीर हें आमी जाणा जावपा जाय पयलीं. आमी आमगेलीच संस्कृती हाणटात, काबार करपाक लागल्यात. तासो तुमी मुद्दम पळयावचो, ही दोन बाकीचे आसात ताजेर, पूण ह्यो दोन अशी ताजेर वाती दाखयल्या जी आज पळोवपाक मेळना. यंगर जनरेशन जे आसा तांकां सारंगी नांवाची वस्तूच खबर आसपाना, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आशिल्लें हें खबर आसपाना, पूण आज ते खामी दाखयतात. अपक्ष नगरसेवक मंगलदास गाडी उक्ते मनान भाजपान प्रवेश केलो. फाटली कितलीशीच वर्सांची भाजपा सरकाराची उदरगत पळोवन मंगलदासान बदलावा खातीर भाजपांत पांय दवरला अशें तांणी म्हटलें. ह्या बसके वेळार कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हाणें कुडचडे मतदारसंघात मेळून उदरगत करतले अशें उतर दिलें. ज्यो गोष्टी एक तेणे आपणाच्या वाठारांत जे डेव्हलपमेंटाचे विचार केल्ले आसा, आमी वांगडा रावन ते वाठारांत आमचे कार्यकर्ते आमी सगळे वांगडा रावन आमी डेव्हलपमेंट त्या वाठारांत करपाचे हांव ताका आश्वासन दिता. आनी एकूच आसा की जे गोश्ट मंगलदासान सांगला की ताका भारतीय जनता पार्टीचो विकास गोंयभर देशभर पयलो हें तेज्या मनान आपणाचें येयलें. आनी आज ताका विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हणजे अंडर प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचे अंडर आनी तशेंच आमचे हांगा दोतोर प्रमोदाचे अंडर जे आशिल्ले तितून भितर ताका दिसलें की खरेंनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो फुडें डेव्हलपमेंट आनी बाकीचे विशय जे आपणाचे विशय म्हणल्यार जे फुडें म्हाजो एक स्वप्न आसा की आमचे परतून 1947 जशें $1 जावपाक जाय ते उदरगतीर आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय. देशा भितर जे आमचे तरणाटे भुरगे आसा हे देशा भितर रावन एक आपणाची स्वताची उदरगत करपाक हे स्वप्ना भितर आज मंगलदास बाब आमच्या वांगडा आयलो. पण मनांतल्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. निवडून येतनाच हांव इंडिपेंडंट म्हणून येयल्लो खंयच्या पार्टीर, पूण आयज हांव भितर सरता की BJP कित्याक लागून काब्राल सराले हे डेव्हलपमेंट पळोवन BJP सरकाराले डेव्हलपमेंट बरें जालें कित्याक बरें दिसता. हे 5 दिसां भितर पळयलें की म्हाका हे सगळें पळयल्यार बरें अशें दिसता, बरें जाता आनी बरें घडटा आनी हे फावटी आमी काब्राल सर परत निवडून येता अशें म्हणून म्हाका खात्री दिसली. विधानसभेत अपक्ष रावन आपल्याक लोकांचो प्रतिसाद खूब मेळटा. भाजपाक वेंचणूक लडोवपाक राविल्लो जाल्यार लोकांचो कमी तेंको मेळटा आशिल्लो. वेंचणुकेचो निकाल आयल्या उपरांत फावरान आपल्या मांद्रे मतदारसंघाचो अपक्ष उमेदवार लक्ष्मीकांत पार्सेकरान ह्या वेळार केलो. आनी ते अशें आज दिसता. पण निवडणुकीचो ज्या वेळार रिजल्ट येतलो त्या वेळार हांव एब्सोल्यूट विनर आसतलो, न्हासून बिसून न्हय. पुटान लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो कसोच जिखून येवं शकना हे वरिश्ठां पर्यंत पावयल्ले, आमच्या देवेंद्र फडणवीसाच्याय गळी उतरयल्ले आनी तोय बाबडो 1-2 कडेन उलयलो. ताये कशें फट आसले आनी आपलो अंदाज कसो चुकीचो आसलो हो देवेंद्राकूय निश्चित कळटलो.
ताका मात्र आमकां 10 मार्चाची वाट पळोवची पडटली. हांव स्वताच्या बळार वेंचणुकेंत उबें रावला, जनता म्हाका तेंको दिता आनी आपूण वेंचून येतली अशी आस्त पल्लवी दाबोळकरान शिवोलेची अपक्ष उमेदवारान उक्तायले. एक बायल मनीस म्हणून म्हाका वेंचून हाडटले. जो कोण मतां फोडपाक रावला, म्हजेर आरोप करता तांकां हांव पळोवन घेतलें अशें पल्लवी दाबोळकरान प्रचारा वेळार सांगलें. प्रेस तुमकां आपयल्या सगल्यांक की हांव 2-3 घरांनी म्हणजे हांव जेन्ना प्रचार करतालें, जेन्ना हांव घरांनी भोंवतालें पळय, तेन्ना म्हाका दोगां तिगांनी विचारलें तुका मतां फोडूंक दवरला जावं आनी अशें कितें. एक्चुली हांव तेचेर विचार तेचेर लक्ष दिना, पण म्हाका एक सांगपाक तुमकां सगळे जनतेक सांगूंक सोदता की हांव म्हाज्या स्वताच्या हेचेर उबें रावल्लें आहा. म्हाका कोणी अंडरग्रावंड सपोर्ट जावं भायले कोणी इवन म्हाका बाबा मतां सोडपाक पयशे हे तसले म्हाजे हांवें आज पर्यंत हांव तुमकां सांगता, आयज गणेश जयंती आहा त्या निमतान तुमकां सांगता, आराध्य देवता आमचो गणपती आहा, म्हाजो हांगालो जागरियो आहा, सदांचो आहा, तांकां जे कोणी ओगीच्या ओगी म्हाजें नांव बदनाम करता पळय, आमी ताका दवरला जावं तेणी म्हाका दवरला, हे व्हडले व्हडले कोण कोण आहा पयशे मोडपी आहा, घालपी आहा, खूब पार्ट्यो आहा, तांकां मागीर दिसता की पल्लवीक आमी दवरला. तशें कांय ना. पल्लवी स्वताच्या जिवाचेर स्वताच्या हिमतीचेर उबें रावलेलें आनी स्वताच्या म्हाजें कितें आसूं हांव म्हाज्या हेचेर उबें रावलेलें आहा आनी जनतेच्या सपोर्टाचेर उबें रावलेलें आहा. जनतेन म्हाका सपोर्ट केला, तूं फुडें सर. आनी आयज म्हाका इतकें बरें दिसता, आमी रावलेलीं म्हणटा तूं केन्ना फॉर्म भरतलें काय म्हणून पळोवपाक. एक उमेद दिसता, लोकांच्या मदीं उमेद आहा आनी लोकांक अशें दिसता की आमकां हें नाका तें नाका, आमी ह्या फावटी एक महिलाक आमी आमच्या शिवोलची महिलाक आमी ह्या फावटी निवडून हाडटले आनी हें खूब बरें दिसता आयकून. आनी हांव तुमकां इतकेंच सांगूंक सोदता, हे जे ओगीच्या ओगीत कोण नांव पिड्ड्यार करता तांकां हो म्हाजो जागरियो, म्हाजो सातातोनियो आनी म्हाजो आराध्य देवता म्हणटा तो गणपती, आज गणेश जयंती, तांकां ते पळोवन घेतले. तेंचेर हांव लक्ष आनी आदली कोलवा जिल्लो पंचायत वांगडी आनी आतांची गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियानाची प्रशासक नेली रॉड्रिग्जान शेनवारा तृणमूल पक्षांत प्रवेश केलो. कुठ्ठाळी मतदारसंघात काँग्रेस आनी हेर अपक्ष उमेदवार भाजपाक तेंको दितात म्हणून आपूण मारियानो रॉड्रिगाक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. थळावे लोक धर्मनिरपेक्षक शक्तीचेर विश्वास दवरतात आनी तृणमूल पक्ष ताचें प्रतिनिधित्व करता, ते खातीर सगळ्यांनी मारियानो रॉड्रिग्स वेंचून हाडचे अशें तेणी त्या वेळार सांगलें. I'm always approachable. I appeal to all my supporters. Let us back Mariano because he has a vision, he has a mission, and the secular forces have to be together and united. Mariano has a lot of plans. You have seen the empowerment at the Griya Lakshmi and youth empowerment schemes that are there, and we are there to make the Kortali constituency. I have decided firmly that this time I don't want to contest, but I will support the right candidate at the right time, and I've seen the graph of Mariano going up day by day, and now लक्ष्मीकांत पार्सेकर 2017 आपल्या आड अपक्ष लढून पासून कांयच जावपाक शकले ना. आमदार आनी मंत्रीपद आसून लेगीत तो जिखू शकलो ना, ते खातीर 2022तल्या वेंचणुकेत आपल्याक कसलीच चिंता ना असो विश्वास दयानंद सोपटे हांणी उक्तायलो. आपूण जो विकास केला तो आपूण घराघरांनी पावयला. 2016 वर्सा पूल बांदपाक आसलो तो 5 वर्सां बांदूंक पावलो ना, तो आपणे 5 म्हयन्यांत करून दाखयलो. देवळांनी चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट बांदल्यात अशें दयानंद सोपटेन सांगलें. जेन्ना 2017 ह्याच मांद्रे मतदारसंघात आणि ह्याच गोंया राज्यात जे आज अपक्ष म्हणून लढतात, ह्या गोंया राज्याचे सर्वोच्च पदाचेर म्हणजे मुख्यमंत्री असले आणि तेच ह्या मांद्रे मतदारसंघात माझ्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री नात्यान उमेदवार असले. कितें जालें, 2019 बाय इलेक्शन आपली पुरी ताकद जो म्हाज्या समोर अपक्ष आसलो तेका लायले. जालें कितें इफेक्ट ना. त्याच पद्दतीन आज 2022 स्वता अपक्ष रावल्यात, भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी ना. तेन्ना 2017 गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री असले, त्याच बरोबर ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे उमेदवारय भारतीय जनता पक्षाचे असले. मुख्यमंत्री असताना जे करू शकलो ना, जो जिखू शकलो ना,
तेन्ना 2022 म्हाका कसलीच चिंता ना. जो विकास केलो तो प्रत्येक घराघरांनी हांवें पावयल्लो आहा. आज दयानंद सोपटे ह्या मांद्रे मतदारसंघात पहिलेच फावटी आमदार म्हणून निवडून दिता आसतना आनी आमदार म्हणून काम करता आसतना तो पूल जो इतली वर्सां म्हणजे 5 वर्सां रखडलो तो 5 म्हयन्यान पूर्ण करून लोकार्पणय केले, तेजी साक्षी तुमी आसात. देवान दिल्ली बिची आसात, मोरजी आसा, मांद्रे आसा, हरमल केरी आसात. चेंजींग रूमची गरज आसली. आज टेम्पररी सुद्दां जाले जाल्यार मोरजेन चेंजींग रूम, टॉयलेट, लॉकर सिस्टम करून घेतलेली आहा. फुडें वयता आसतना केरयेनय केल्ली आहा, तेरेखोलांनी दिल्ली आहा. खंय तरी एनओसी मेळना हाचे खातीर खरमालान हाडलेलो, म्हणजे खंय तरी जागो दितकच फावंडेशन सुद्दां घातलेलें, पण खंय तरी कोणी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हणटा. पण नक्की सांगता, जे प्रकल्प कोविडाच्या खातीर आर्थीक कारणां खातीर जे रोवले ते पूर्णय करतले. डिचोली उसप सावरभाट ह्या वाठारांत रस्तो आसून लेगीत आयज मेरेन बस सुविधा उपलब्ध ना. उसप वाठारांतल्या लोकांक बसी खातीर एक वर चलून नानोडे वचचें पडटा. विद्यार्थ्यांक 1 वर चलोन शाळेंत वचचें पडटा. आजुनूय परिस्थिती तशीच आसा. ह्या भंयान भुरग्यांचे पालक कामाक लेगीत बेगीन पावनात अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. सरकारी अधिकारी येवन ह्या गांवांत पळोवणी करतात, पूण ह्या गांवांत आज मेरेन ज्या मुळाव्या सुविधांची गरज आसा त्यो उपलब्ध जावंक ना. सरकारान ह्या लोकांकडे आडनदर केल्ल्यान हो एक मोठो प्रश्न लोकांसमोर उप्रासला अशें लोक सांगतात. आमकां आतां नानोड्या वयचें पडटा बसीक, चलोन वयचें पडटा. वचपा 1 वर, येवपा 1 वर. आमकां कितें खंय वचपा जाय, कामां बिमां करपा जाय जाल्यार आमकां वचपा मेळना. कित्याक चलोन भुरगीं आहा बारीक, त्या भुरग्यांक दवरपाची, कोणा कडेन चलोन वचपाचो कितलो टायम येवपाचो, त्याचे परस आमी ती कामां पाड पडो म्हणटा आनी थंयच रावता, सोडून दवरता. बस खंय बस ना न्हू हांगासून येवपाक आमकां. भुरगीं चलत येता, चलत वयता इस्कॉलाक आनी खंय रावता. आनी हांगासर तुमी म्हणटा इतलो पयस बी चलत वता हांगासर? हय चलत ना जाल्यार पायलट करता आमी. तो बी 100 रुपया घेता. इस्कॉलाक वचूंक जाल्यार तांकां चलत येवपाचें, गाडी ना. आतां खंय रावली जाल्यार तांकां रातचीच पायलट मेळ्ळें ना जाल्यार चलत येवपाची. कशी येवपाची भुरगीं? आमी हांगा घरा कडेन वाट पळयता. उसप गांवांतल्या सावरधाट ह्या बायलां कडेन हांगासरले उलयलें हांव, आनी आमकां हांगासर एकूच जाणून घेवपाक आयलें की हांगासर जरी रस्ते आमकां हांगा बरे पळोवपाक मेळटा तरी सुद्दां हांगासर बसीची कांय सुविधा ना. हांगासरल्या लोकांक सुमार 1 वर हांगासर चलचें पडटा नानोड्या वचपाक. आनी खरेंच हे आजुनूय एक लज येण्यासारकी गजाल आसा की आमदार हांगासर पावतात, तांकां हांचे समस्या खबर आसा, पण हांगासर तांकां सादी एक म्हणटात तशी मेन जी गरज आसता हांगासरली ट्रान्सपोर्टेशनची, बसींची, ती हांगासर अवेलेबल करून दिनात हांगासर. मालारा दिवाडे गांवांत आशिल्ल्या बांदार 20 मिटराचे खावटे पडून शेतां पाड जाल्यात. थळाव्या लोकांचेर हावळ आयला. ह्या खावट्याक लागून तांणी रोयल्ल्या कांद्याच्या, मिरसांगेच्या आनी हेर पिकावळीच्या वारव्याक मार बसला. हो बांद मांडोवी न्हंयत आशिल्ल्यान खावटे पडून हे वारवे खाऱ्या उदकांत बुडले. महामारेक लागून शेतकारांनी चड करून तरणाट्यांनी शेतकी वेवसाय आपणायल्लो, पूण वेर येवपाची कसलीच चिन्नां दाखयनासतना ह्या आदल्या पारंपारीक शेतकारांच्या बांदाक खावटे पडले. दिवाडीच्या शेतकारांक त्रास आनी कागाळी कोणूच तेंच्या मनार घेयना अशी कागाळ शेतकारांनी केला. गोंय तृणमूल पक्षान प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला भाजप सरकारान म्हारगाय आनी बेरोजगारी खातीर व्हडल्या दर्जाची टिका केल्या आनी भाजपा सरकाराक दलालाचें सरकार अशें म्हटलां. ह्या सरकाराक फक्त व्हडल्या लोकांक खातीर तर सामान्य लोकांक खातीर न्हय. गोंया खातीर 25 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प दिल्लो, फक्त 15,000 कोटी रुपया लोकांपर्यंत पावलो. उरिल्ले 10,000 कोटी रुपया दलालांच्या बोल्सांत गेले असो आरोप तृणमूल पक्षाचो उपाध्यक्ष राजेंद्र काकोडकरान केला. शिक्षण आसून लेगीत गोंयचे तरणाटे बेरोजगार आसा असो आरोप तृणमूल पक्षाची महिला फांट्याची उपाध्यक्ष प्रतिभा बोरकारान भाजपाचेर केला. भाजप सरकार फटिंगाची आश्वासनां दिता असो आरोप तृणमूल पक्षाचो मुखेली विजय पै हाणें केला. हे सरकार आसा ते श्रीमंत दार्जिणे आसा. दे ओनली वॉन्ट टू हेल्प रीच and they want poor to be poorer. आणि जायत आसत.
आमी पळयला गेल्ल्या 7 वर्सांक ऑलमोस्ट 40 कोटी लोकांचे इन्कम रेड्यूस जालां. कोविडाकच म्हणून न्ही, पयलीं जालां. GST लागून जालां. खूब जाण लोकांची जे अनऑर्गनायज सेक्टराक काम करताले तांचे इन्कम कमी जालां. चड वाडूना, बट BJP सरकारान कितें केलां की वाडनासतना सुद्दां ते पेट्रोल आनी डिझेलाच्यो रेटी भरमसाट वाडल्या. हातूंत बारीक लोकांक खूब त्रास जाल्या. म्हारगायेचेर मुखार उलयत आसतना आमकां अशें दिसता की प्रत्येक वस्तूचे दर जे आसा ते सध्या वाडिल्ले आसा. सिलेंडर वाडिल्ले आसा आनी ही म्हारगाय कित्याक म्हणून जाता हाजे आत्ता पर्यंत तरी जापो सरकारान आमकां दिवंक ना. पूण अशीच जर परिस्थिती रावली तर गरीब चडांत चड गरीब जातली, मध्यम वर्गाची परिस्थिती गरीब जावपा पावतली आनी जे श्रीमंत लोक आसा ती चडांत चड श्रीमंत जावपा पावतली. भाजप सरकाराच्या कार्यकाळात बायलांचेर जावपी गुन्यांव दोबराल जाला असो आरोप काँग्रेसीन केला. भाजप सरकारांतले फुडारी बायलांक रेस्पेद दिनात असो आरोपूय काँग्रेसीन केलो. मोदी सरकारांत बायलांचेर घडपी गुन्यांव वाडिल्ल्याचे भाजप सरकारान दिल्ल्या अहवालाकूच आसा असो दावो काँग्रेसीन केला. जे गुन्यांव घडटात पूण नोंद जायनात ते 3 पटीन मायज असतात असो दावोय काँग्रेसीन केलो. Against women in India are now at its peak. In last 75 years, highest crimes are happening against women. I am not saying so. It's the National Crimes Record Bureau report of Narendra Modi government that I am going to quote. The alarming rate is that now the yearly crime against women are touching registered crime. Unregistered I am ignoring, because unregistered we know are 2 times more. Registered crime against women are 3,71,503 yearly. So every day in India 1,018 crimes take place against women. 1,018 crimes are taking place against women in this country. Are our daughters, our wives, our family members, our friends safe? Every hour, every day in this, every day 42 crimes. Sorry, every hour 42 crimes are happening. Every hour. We've been sitting here for an hour, 42 women would have in an hour suffered persecution, rape, molestation, kidnapping, and the criminals are running free like Sengar BJP MLA. We all know, we read about it. In fact, the data itself is shocking, and I'm sending you a chart comparing between 2013 and 2020. And this is what, because NCRB doesn't release 2022 data or 21 data. And this is Congress, this is BJP. There is between the 22 to 33% increase in crime against women. गोयचे प्रमोद सावंत सरकार आणि केंद्रीय भाजप सरकार नोकऱ्यो दिवपाच्या नावान देशाच्या युवा पिळगेक फटयतात असो आरोप काँग्रेसीच्या रणदीप सुरजेवालान केला. 50,000 नोकऱ्यो आणि लाखांनी नोकऱ्यो दिवपाची भाजप सरकारान दिल्ली उतरां फेल गेली असो आरोप काँग्रेसीन केलो. भाजप गोंय आणि केंद्रीय सरकाराक लागून भारत देशाची बेकारी मळबाक तेकल्या आणि हे भाजप सरकाराचे देशाच्या युवा पिळगीक भेट अशी टिका सुरजेवालान केल्या. Women, they form the essence of Goa in this country, both. 3 things stand out. Bharatiya Janata Party has converted demographic dividend into a demographic disaster. Instead of giving 14 crore jobs in 7 years, data now shows, and Oxfam report has now established, that 12 crore 20 lakh people lost their jobs and livelihoods in last 2 years. Just on the eve of elections, once again Prime Minister Modi in the budget, which we saw the other day, promised 60 lakh jobs in 5 years. How? When? This is one more jumla. That means the earlier jumla turned out to be fake, so one more fakery is being dished out. Pramod Sawant is no less. He is also now promising 10,000 jobs. May I ask what happened to the promise of 50,000 jobs in the last manifesto of the Bharatiya Janata Party?
the result is 0. So 0 plus 0 is equivalent to 0. Two people dishing out fakery are promising jobs which are non-existent. Shocking data has now come out in public domain, post answers in both Lok Sabha, Rajya Sabha, and based on information collated from everywhere. And I'd like to just show you that chart. BJP's DNA is anti-youth and anti-women. Vote out unemployment, vote out BJP. Vote out anti-women mindset, vote out BJP. That is actually the motto. मोरजेच्या नुस्तेकारांक बाजारांत तयार करून दिल्ल्या जाग्यार वत पडून नुस्तेकारांक त्रास जाता. दिसपट्टे तांकां वताचो मार सोंसचो पडटा. ताका लागून नुस्तेकारांनी भायर बसपाक लागल्या. भायर बसल्यार थळावी पंचायत तांकां सतयता. नुस्तेकारांनी करप तरी कितें असो प्रश्न तांचे मुखार उप्रासला. ह्या प्रश्नाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी ताणें केल्या. गोमंतक टीव्हीन पयलेच फावट हो विशय तडीक लावपाचो यत्न केलो. आमी हांगासर भायर बसता न्हू, आमकां हांगासर वत बसता कितें तरी चेंज जावंक जाय न्हू. आमकां मेन म्हणजे मार्केट जाय, कित्याक हो सन हो उदक सगळो भितर पडटा. थंय मागीर नुस्तेकार कोण बसना, मागीर हांगा बसतात. हांगा बसले काय प्रॉब्लेम जाता. म्हाका आमकां ही शेड जाय, म्हणजे हांगा सावडी पण तुम्ही मागणी केल्ली? केल्यात, पूण करता म्हणून आमकां दिला न्हू, सांगता करता म्हणून सांगला. कितली वर्सां जाली अशेंच तुम्ही बसता? खूब वर्सां जाली. सध्या आमी आसात मोरजे नुस्त्याच्या मार्केटान आनी हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता. हांगासर नुस्त्याचें मार्केट आसा, बांदिल्लें आसा, पण हांगासर जी नुस्तेकारां बसता तांचो मेन प्रॉब्लम आसा की तांकां हांगासर बसपाक मेळना. कित्याक तांकां हांगा डायरेक्ट ती म्हणटात हांगासर आमकां सूर्य लागता, उजवाड लागता, हांगासर दोळ्याचेर बसता, ताका लागून तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून जी सगळीं नुस्तेकारां आसात, जी बायलो आसात, ती सगळीं भायर बसतात. भायर बसले की तांकां परत प्रॉब्लम जाता. भायर बसले की तांकां उठयतात. सो तेंच्यांनी इतली मागणी करून सरकारा कडेन की आमकां हांगासर बसपाक प्रॉपर शेड दिया, तरी सुद्दां तांचो हो प्रश्न सुटावो जावंक ना. तुमी हांगासर पळोवंक शकतात कितलीशीं नुस्तेकारां बायलो आसात जी हांगासरलो हो जागो सोडून ती भायर बसला. आनी हे जे बाजार आसा, हांगासर जो बाजार बांदिल्लो आसा तो रिकामीत आसा. सो हांगासरलो ह्या मार्केटाचो मेन प्रॉब्लम म्हणटा ती हांगासर मार्केट आसून सुद्दां बसपाक ती हांगासर बसूं शकना, कित्याक तांकां शेड ना. हांगासर तुमी पळोवंक शकता, हांव सुद्दां हांगा उबें आसा, पण सारकें वत लागता. सो हो मेजर प्रॉब्लम हांगासरलो. आनी तांच्यांनी इतले रिक्वेस्ट करून सुद्दां खंयच्याच गव्हर्मेंटान, हांगासर खंयच्याच आमदारान ताजी दखल आजून पर्यंत घेवंक ना. घडये आतां इलेक्शनच्या टायमाचेर परत हांगासर कांय आमदार येतले, काय हांगासर जे उमेदवार रावल्यात मतदान ते येतले आनी तांकां परत आश्वासनां दितली. फक्त शेडीच्या नांवाचेर फक्त तांकां मेळटात ती हांगा फक्त आश्वासनां. शुक्रारा पालेभाज्यांचो दर देंविल्ल्या उपरांत अचकीत शेनवारा पणजे दर वाडले. मात कांदे, बटाट, टमाटाचे दर देंवला. म्हापशे बाजारांतूय अशीच परिस्थिती आसा. गांवठी भाज्यांचे प्रेस वाडिल्ल्यान भायल्यान येवपी पिकावळ सवाय जाल्या. आंबे, तोऱ्या बाजारांत पावपाक वेळ लागला. ताका लागून 500 रुपयाक 3 आनी 100 रुपयाक 3 तोरां अशा किमतीचेर फळां पावल्यात. फुडल्या सप्तकांत आंबो आनी तोरांच्यो किमती वाडपाची शक्यता आसा. भायल्यान येवपी भाजयो सुरवातीक 5 ते 10 रुपया सवाय आशिल्ल्यो. गांवठी भाजयो म्हारग जाल्ल्यो आशिल्ल्यान भायल्यो भाजयो आतां सवाय जाल्या अशें भाजेकार सांगतात. ह्या फावटी गांवठी मिरसांगेचें पीक उणें जाल्ल्यान पयलींचीच मिरसांग बाजारांत विकपाक मेळटा. गोंयांत साबार वाठारांनी गणेश जयंती उत्सव भक्तिभावान मनयलो. ते निमतान साबार देवळांनी सकाळच्यान धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन जालें. पळोवयात कांय खिणचित्रां.
आता आयकोया पॉलिटिकल सोबीत कोंकणी कातार. कावड्या कितलोय तुवें दुदा ताका नावोय जाल्यार कावडो काळोच सुद्दां धोवो जायना. तशें दुकराक कितली सुटा तुवें घातली जाल्यार तुको चिखलान वचपाचो सोडचो ना. तशी सुणयाची शेपडी सदांच वांकडी आसता. पायपान घातली जाल्यार पासून ती नीट जावची ना. तिनूय वपाऱ्यो कोणाक आनी कित्याक मारल्या त्यो सांगो जाल्यार तुमकां सदिशें ना. गोंयच्या लोकांक बरें कुत्तेले म्हूण काँग्रेस पार्टयेक लोकांची कोयलेले. 17 सिटां येवन पासून सरकार घोडूंक जावंक ना. सीएम जावपाक सगळे झगडटाले. 10 जाण दुकोर एक दुखून एकठांय येवन बीजेपीन वचपाचे दीस मेजताले. गोंयच्या लोकांक फटोवून फकत आपल्याचे चिंतून बीजेपीची लाडले वोंग भोंवताले. गोंयच्या लोकांक फटोवून फकत आपल्याचे चिंतून बीजेपीची लाडले वोंग भोंवताले. दुसरी वपारीन दुकरा गांवें चोरतो केला. सांगता ते तुमी मोनान दोरगोट. कोरोना व्हायरसाक लागून सगळे बंद जाले पूण बंद करूंक नाका सिनो बोट. आमच्या पप्पू सीएमान गोंयकारांक त्रासान घातल्या. कितलो वोलकोट सीएम म्हणून गोंयकार जाणा सोगोट. तोरूय म्हणटा गोंयकारांक पियेवपाची गरज ना. सगळ्यो मारता पळय तो फोटीचेर फोट. पायपान सुणयाची शेपडी घाली तोर. नीट जावची ना ह्या उतराचो कोर्नियाळ. बीजेपीचे उश्टे जेवपाक तांचे पाटयेन गेल्लो. जेवण पोचोंक ना ताका पडले माल. सगळे बीजेपीचे मोत्री एक जावन मुटले फोटींगाक बीजेपीतलो काळ. सगळ्या गोंयच्या लोकांक पिशान काडून बीजेपीन गेल्लो. दुसरो कोणूय पूण फातोड तेचो नाल. सगळ्या गोंयच्या लोकांक पिशान काडून बीजेपीन गेल्लो. दुसरो कोणूय पूण फातोड तेचो नाल. कितली वर्सां गोंयांत तुमी चोरून लुटून खाले. ह्या फुडें आमी वोगी रावची ना. सगोड गोंयकाराच्या काळजान उजो पेटला पळय तो 40 आयल्यार पालोवंक जावचो ना. उरला तें गोंय सांबाळूंक मनोज फुडें सरला. सगळे एकठांय जावन मुखार आयल्या न्हिदोन रावोंक ना. आरजी सरकार येतोच मनोज असेंब्लींत पावतोच. ह्या चोरांक जेलींत गायल्या बोगोर रावचो ना. देखून गोंयकारांक मोचे एक सांगणे. असल्या चोरांक तुमी वोट मारनाकात. निवडून येतोच तुमकां कामां दिता पासून सांगो तोर. तांच्यो काणयो तुमी आयकोनाकात. 2022 येयली जावं आसा. वोटींग करच्या पयले बारीक चिंता. सगळ्या गोंयच्या भाव भयणां कोळे ह्या वाट चडून म्हाका. उजो पेटला पळय तो फालोय नाका. तर ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो खबरो. त्याच बरोबर तुमी आयकले एक पॉलिटिकल कोंकणी कातार. मेळ्यात गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.